मिरवणूक जी रॅली जाल्ली आसा मोहम्मद मुजीब साहेब ताका उपस्थित आसा आनी ताचे बरोबर सदानंद तरावडे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळे सपोर्टर जे तरणाटे म्हण बायलां म्हण भुरगीं सगळीं येयल्लीं आसा म्हाका दिसता लागलें की 1,500 ते 2,000 लोक आसा मिरवणुकीक रॅलीक लागून आनी हांव सगळ्यांक विनंती करता फाल्यां नरेंद्र मोदी जे पंतप्रधान आसा देशाचे तेजी सभा आसा ते अशे ऐतिहासीक अशी सभा आसा त्या सभेक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आनी आपलो तेंको दाखोवपाचो भारतीय जनता पक्षाक दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धोडपा उबी रावल्ली आसा तशेंच नॉर्थ गोंयांतल्यान आमचे श्रीपाद नायक भाऊ आसा तांकां कमळाचेर वोट मारून सगळ्यांनी विजयी करपाचे ताका लागून ही पूर्व संदेश जी नरेंद्र जे मोदी आसा ते पूर्व संदेश घेवपाचे ते सभा ऑर्गनायज केल्ली आसा हांव म्हणटा सगळ्या लोकां कडेन तेंच्यांनी भारतीय जनता पक्षाकूच निवडून काडपाचे आनी दोगूय जे कॅन्डिडेट आसा तांकां विजय करचे आमचे मंत्री आणि दाबोळीचे आमदार गोविंद बाब मदिनो यांच्या मतदारसंघात दाबोळी हांगासर असंख्य कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर सगळ्या लोकांच्या घरात काल त्यांनी निमंत्रण दिल्लें आसा पण आज आमदाराच्या उपस्थितीत ते सगळेजण वांगडा ह्या दिववाड्याच्या वाठारा भितर सगळ्यांक नमस्कार करत ते फुडें वचत आसात कारण फाल्यां आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची जाहीर सभा आसा पहिल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच कुट्टाळे आपल्या मुरगांव तालुक्या भितर सांकवाळ ऑपोजीट बिर्ला टेंपल सांजची 5 वरांचेर आणि सबंद मुरगांव तालुक्यात जशें आतां आमच्या मंत्र्यान सांगलें मॅक्झिमम संख्येन सुद्दां तालुक्यांनी येवपाची आसा आनी दाबोळींतल्यान सुद्दां त्याच मोठ्या संख्येन हे सगळे जाण लोक बसपाचे आसात आनी ते निमंत्रण दिवपाक आमदार आनी सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन आज ह्या वाड्यार शिरतात काल पयर पासून 2 दीस पयलीं तांच्यांनी घराघरान वचून निमंत्रण दिल्लें आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ज्या तरेचो माहोल हांगा जर पळयलो आसा तरी आतां आमी संतोशी माता देवळा कडेन पावले त्या देवस्थानान आतांच फटाके वाजोवन तांचें स्वागत केल्लें आसा आनी त्यामुळे लोकां मदीं उत्साह आसा कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह आसा आनी त्यामुळे तांकां ह्या मतदारसंघांतल्यान तांच्यांनी सांगिल्लें आसा 7,000 प्लस लोक हे ह्या मतदारसंघांतल्यानूच वचपाचे आसात ताचो हे माहोल जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ते 100% खात्री आसा की बऱ्या तरेच्या फाल्यांच्या रॅली भितर भरपूर लोक तातूंत सहभागी जातात डोर टू डोर कॅम्पेन इलेक्शन रॅली परत व्हडली काडिल्ली आसा हांव तूं कशें पळयता प्रतिसाद कितें म्हणटालो डोर टू डोर कॅम्पेन इलेक्शन रॅली पेक्षा व्हडली काडिल्ली आसा हय म्हणटा तेच म्हणटाले कारण हांवें त्याच सांगलो तो उत्साह तांच्यांनी आतां जे उलोवन दाखयलें लोकां मदीं उत्साह आसा आनी त्यामुळे उत्साहाचें हें प्रतीक आसा लोक ते सुरवातेक 100 सुरवात जाता आतां रॅली सोंपता म्हणल्यार कारण एक 1000 कार्यकर्ते लोक हांगासर सरपशीन भायर सरतात तो एक उत्साह लोकां मदीं दाखयता कारण लोकसभेची निवडणूक पण जशी निवडणूक आमी विधानसभेक जो उत्साह आसा तशा पद्दतीन तो उत्साह हांगा पळयतात आनी ताचोच परिणाम म्हणून निवडणूक 7 तारीख जी जातली तेजें मतदान जें आसा तें पर्सेंटेज ऑफ वोटींग हायस्ट जातली आनी मॅक्झिमम पर्सेंटेज ऑफ वोटींग ह्या मतदारसंघा भितर जातलें Virato Fernandes statement was misquoted by the BJP. How do you look at it? पहिले कितें तरी उलोवप घटनेचेर एगेन्स्ट उलोवप मागीर सांगप मिसकोट केला तो ते मिसकोटूच जाल्ले आसा कसले स्टेटमेंट दिता तेकाच खबर ना ते मागीर तूं जाणा मिसकोट सगळ्यांक आवडटा ते पिकल म्हणजे तो पिकलूच दिवपाक ट्राय करता जेवण दिवपाक ट्राय करना बाब मोदीन आमकां कितें सांगलां आय हॅव सर्वड लास्ट 10 years द डेव्हलपमेंट आय हॅव डन विकास केला ओली आय हॅव सर्वड यू स्टार्टर्स जेवण येवपाचें आसा पुढचे बदल इतलो हाडपाचो आसा आख्खो देशाचो खूब आनी खूब विकास करून तो दाखोवपाचो आसा दॅट इज द मिनींग ऑफ द फूल मील समथिंग फॉर एवरीवन महिला आसूं दी युवा आसूं दी सिनियर सिटीजन आसूं दी बाकी नागरीक आसूं दी हें तो करून दाखोवपाचो आसा